म्हारगाय इट्स स्काय रॉकेटिंग. आणि आज म्हजे बरोबर आसा म्हजे ऑफिस बेअर्स. ऑन माय रायट सायड आमची जरीना शेख आसा, हू इज अ जनरल सेक्रेटरी. अनुराधा नायक, हू इज ऑल्सो अ जनरल सेक्रेटरी. आमचे 2 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स आसा, परवरीची ब्लॉक प्रेसिडेंट सालेट मिरांडा. दुसरे आसा आमची बेर्ता कार्दोज फ्रॉम वेळी. दीज आर बोथ द ब्लॉक प्रेसिडेंट्स. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज म्हारगाय खंयच्या खंय पावलेली आसा. हे फक्त आमकांच काँग्रेसवाल्याकच अफेक्ट जायना, हे प्रत्येक नागरिकाक ह्या देशांतल्या ही म्हारगायक लागून त्रास जाता. आता हे जे पळय आमचे प्रायम मिनिस्टर आसा मोदीजी, जेन्ना ते चीफ मिनिस्टर आशिल्ले 2000 व्हडले गोष्टी उलयताले. आमचे तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर गुजरातचे आनी जे आत्तां प्रायम मिनिस्टर आसा ते त्या वेळाचे आमचे जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले त्यांच्या बाबतीत ते उलयता. 2013 पंतप्रधान को कभी माँ शब्द उच्चार नहीं सके, माँ का शब्द यानी महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा. मैं आज पंतप्रधान से पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि भाई आप तो महंगाई का म भी नहीं बोल रहे, आप मणिपुर का म भी नहीं बोल रहे और आप भारत माँ का माँ भी नहीं बोल रहे. तो क्यों इतने ताने दे रहे थे तभी 2013 में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे. आज आपकी सब बातें खोखली लग रही है और जनता जान गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं. आज आता हे हांव कित्याक लागून म्हणटा ते झूठ बोलतात. 8-10 दीस जाले बीजेपी सरकार इट्स टॉमिंग ढोल वाजयता आणि सांगता की WPI कमी झालेलो आसा, CPI 500 वाडलेलो आसा. पण आम्ही म्हणतात जेन्ना WPI म्हणजे होलसेल प्राइस इंडेक्स आणि CPI म्हणजे कंज्युमर प्राइस इंडेक्स. आता हो होलसेल प्राइस इंडेक्स म्हटल्यार कितें, एक जो प्रोड्युसर असता, एक जो शेतकरी असता, तो आपल्या शेतात कितें तरी उगयता, तो होलसेल रेटानं विकता, तेन्ना त्याची किंमत खूप ताका कमी दिली जाता. हांव तुमकां एक उदाहरण दितले गोव्याचे. नंतर ते होलसेलर रिटेलाक विकता आणि जो पळय प्राइस त्यांना ठरता बिटवीन प्रोड्युसर टू होलसेलर, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर, हेका आमी WPI इंडेक्स दाखयता म्हणटा. पण रिटेलर जेन्ना तो आमकां सगळ्या लोकांक कंज्युमराक जेन्ना ते विकता तेन्ना प्लस एडिशन जालेलो आसता रे. पळय होलसेलर जेन्ना एका शेतकऱ्या कडल्यान कितें धान्य घेता, कितें नाल्ल, आतां एक उदाहरण दिवपाचें, गोव्याचेंच उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हांव सादें सांगता. आज तुम्ही कोणा कडल्यान नाल्ल जेन्ना घेता, भाटकारा कडल्यान कोणा शेतकऱ्या कडल्यान कितें धान्य घेता, नाल्ल तो घेता 5.5 रुपये 6 रुपये. बाजारात भाव कितलो आसा नारळाचो? 25 ते 30. आता चवथ आयली, चवथीत आनी 40-45 जातलो. सो तुम्ही घेतना प्रोड्युसर शेतकऱ्या कडल्यान कितल्याक घेता? 6 रुपयाक, 5 रुपयाक किंवा 6 रुपयाक. आणि विकता आणि रिटेलर कितल्याक विकता एक कंज्युमराक? 35 ते 40 रुपयाक. सो हो जो डिफरन्स पळय आसा आणि मोदी सरकार सांगता की WPI हो मातसो कमी झालेलो आसा. केन्ना कमी झालो? मागच्या वर्षापेक्षा 2022 पेक्षा 2000 टू 2023 पर्यंत 3.50% कमी झाला. 3.50% एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 3.48%. हो जर जेन्ना भाव थंय देंवलेलो आसा तुमी सांगता, मग आज CPI कित्याक एडिशनल आसा? आज कंज्युमर जेन्ना ते माल घेता थंय प्लस आसा, प्लस 4.25%. आता हो फरक ते कोण सांगतले? हे सांगना ते. आय एम नॉट स्पीकिंग ऑन माय बिहाफ. दिस हॅज कम फ्रॉम गव्हर्नमेंट प्रेस. गव्हर्नमेंट प्रेस कडल्यान हे रिलीज जाल्लें आसा 14 जून 2023 की मातशें निगेटीव जालेलें आसा, WPI कमी जालेलें आसा, परंतु CPI हे आमी पळयता CPI हे 4.25% वाडलेलें आसा. 4.25 टू बी प्रिसाइज. So I have already told you what is WPI, what is CPI. आता मोदी साहब सांगता कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सबके जेबों से पैसों की लूटमार करूंगा GST और CGST के माध्यम से. हेच कळतं आमकां
कित्या CPI आणि WPI मध्ये कितलो फरक आसा? WPI जेन्ना कमी जाता तेन्ना तुमचो CPI कित्याक वाडलेलो आसा? कंज्युमराक ते जो पर्यंत जो माल येता तो कित्याक वाडलेलो आसा? हो प्रश्न आमी भाजप सरकाराक विचारपाक सोदता. व्हेजिटेबल्स चे आज WPI कितल्याक आसा? 20.8% कमी जालेलो आसा. पोटॅटोज 18.7% कमी जालेलो आसा. ऑयल सीड्स 15.6% कमी झालेला आसा. व्हेजिटेबल ऑइल्स अँड फॅट्स इट हॅज कम डाऊन बाय 29.5%. पण इतले भाव जेन्ना देंवलेले आसा ह्या सगळ्या गोष्टींचे, मग CPI कंज्युमराक ते 3.29% कित्याक इन्क्रीज आसा? हो माझो प्रश्न भाजप सरकार आसा. मग CPI कित्याक लागून हे इन्क्रीज करून एक आम जनतेक कित्याक इतले म्हारग दिता? जेन्ना तुम्ही इतल्या सवाय रेटात घेता, इतले कमी रेट झालेले असं म्हणता, तर मग आमकां हे ॲडिशनल पैसे दिवन कित्याक घेवपाक पडटा माल? सो दॅट्स हू इज कंट्रोलिंग अँड रेग्युलेटिंग द मार्केट? वी ऑल नो हू इज कंट्रोलिंग अँड रेग्युलेटिंग द मार्केट, and we all know that you people must be also aware that there are two people who are controlling and regulating the market. दूसरो, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम 27% ने कमी झालेला असा रेट्स. LPG -24.3%, पेट्रोल -9.4%, हाय स्पीड डिझेल 17.03%. तुमकां दिसता तुम्ही सगळे बाईक या 4 व्हीलर और 2 व्हीलर ने येता, तुमकां कितले एक पैसो तरी उणो झालेलो दिसता? ते सांगता गव्हर्नमेंटचे रिपोर्ट येता, प्रेस रिलीज आसा, इतल्यानं आम्ही भाव कमी केलेले आसा. पण तुमकां दिसले खंय पेट्रोल किंवा डिझेल 1 रुपयानं सुद्धा कमी झालेला, 5 पैशांनी सुद्धा कमी झालेला. ऑन द कॉन्ट्री पैसे हे पेट्रोल डिझेलचे वाढत आसा. सो म्हणून आमकां परत प्रश्न करपाचो दिसता तो मोदी गव्हर्नमेंटाक, की तुम्ही एका सायडीक दाखयता की आम्ही रेट्स कमी केलेले आसा आणि दुसऱ्या सायडीक दाखयता रेट्स आमकां कंज्युमराक त्याचो काहीच फायदो जालना. हे तुमचे सरकार हे कोणा पुरता आसा? तुमचे फक्त लोकांपुरता क्लोज एज और तुमचे फक्त क्रोनीज लागून आसा, का फक्त तुमचे जे श्रीमंत लोक आसा तांकां लागून हे सरकार आसा? हे आम्ही विचारपाक सोदता. कित्याक गरीब लोकांक जर त्याचो 1 रुपयाचो किंवा 5 पैशाचो सुद्धा फायदो जायना, तर तुम्ही कित्याक लागून ढोल पिटयतात की सांगतात की रेट्स आमचे देंवलेले आसा? याचे कारण एकच आसा, ते हांव फुडल्याच्याच सांगता. नेक्स्ट इज टेक्सटाईल अँड एप्रल अँड वेअरिंग एप्रल. WPI कितलो कमी झालेलो आसा? 8.28% कमी झालेलो आसा. CPI म्हणजे वाढलेले कितली किंमत आसा? 6.64%. जे कपडे आम्ही घालता, तुम्ही घालता सगळे, ह्याचे दर इतले वाढलेले आसा की आज 1000, 2000, 3000 शिवाय तुमकां शर्ट घेवचे ना. तशेंच आमकां साडी सुद्धा 2000, 3000च्या सकयल येना. तर ह्याचो अर्थ कितें? मोदी सरकार हे फटीक म्हणजे खोटें उलयता. इज दीस, हांव तांकां विचारपाक वता, इज दीस एन अमृत काळ और मोदी साहब्स विनाशकाळ? हे हांव तांकां विचारपाक सोदता. भाजप सरकार हे अमृत काळ चलता, ह्या दिसा अमृत काळ आसा, पण हांव सांगता ह्या अमृत काळ आसा की विनाश काळ आसा हे त्यांनी आमकां सांगपाचें. ह्या सूट बूटच्या सरकारान केले सगळ्याक इतले बेजार आमकां सगळ्याक की शेवटी आमच्या युथाक, आमचे बायलाक सगळ्याक येवपाक पडले रस्त्यार. Why 140 crores of people are made to suffer? माझो पहिलो प्रश्न आसा मोदी गव्हर्नमेंटाक, BJP गव्हर्नमेंटाक. Why 140 crore of people are made to suffer? Why 80,000 crore people have to still rely on ration card? कित्या लागून तांकां रेशन कार्डवर रावपाक पडटा? महंगाई पर मोदी जी का ज्ञान आपने सब देख लिया, क्या ज्ञान है उनका. मर रहा है आम इंसान. आज तुम्ही आता ज्याप्रमाणे तुमकां सांगितले, when the prices of consumable items has gone down, why that benefit has not is coming or trickling down to आम आदमी, to आम जनता,
to the consumers. Why CPI of food and beverages is still high by 3.29%? This is the first question that I want to ask Modi government. When WPI is just come down by little. The next thing I want to say is, आज तुम्ही सगळ्याक सांगता, we are buying crude oil from Russia. We are buying crude oil from Russia because it's cheap. असे तुम्ही सांगता, claiming that we are getting cheaper Russian crude. Why is the benefit not transferred to small people, to the people of India? Why are you trying to globalize the Chinese currency? हो एक विषय वेगळोच असा. मागीर केन्ना तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि त्यांना ह्याच्या संबंधात उलयतले. इतले सांगून तुमकां हांव आतां म्हजे हे आसा लेडीज आसा, म्हजे ऑफिस बेरर्स आसा, ते तुमकां सांगतले. आज बागायतदारात प्रायस कितले आसा? आज 170 आसा. आमी इतलेच म्हणू शकता की डाल पे लगाई महंगाई का तड़का. इतलेच आम्ही म्हणू शकता. आज किसने लगाई? मोदी जी ने लगाए. दाल पे लगाए महंगाई का तड़का. हे जे प्राइस आता किती आले? प्राइस बोर्ड बी असा. बागायदारची रेट असा 170 असा तूर दालची आणि हेजेर दाखयता 154. आता असेंब्ली सुरू जाता. हो प्रश्न सगळेजण असेंब्लीत उचलतले. 20 जुलैच्यान पार्लिमेंटात हो विषय जातलो. त्यांना हो परत विषय म्हणजे गाजतलो की हे रेट तुम्ही WPI कमी दाखयता आणि कमी झाले म्हणून, पण रेट ॲक्च्युअली असे असा. सो हे फक्त जे नाटक पळय मोदी गव्हर्नमेंट BJP गव्हर्नमेंट करता ते फक्त असेंब्ली आणि पार्लिमेंटच्या वेळार. हांव फाटल्या की 2-3 मोर्चे काढले LPGचे भाव वाडले त्यांना सुद्धा हांवें तुमकां सामकें शॉपार वचून ऑफिस त्या ह्याच्या कडल्यान घेवन LPG गॅसवाल्याच्या कडल्यान घेवन सगळे रेट्स हाडलेले. आणि थंय म्हाका आढळून आयलें की सुरवातीक त्यांनी 50-100 रुपये वाडयले रेट LPG गॅस. खूप बोवाळ जालो. मग त्यांनी 75 केले. मागीर तरी बोवाळ जालो. पार्लिमेंट आशिल्लें. पार्लिमेंटात बोवाळ जातलो हे तांकां खबर आसा, तेंच्या आंगार येतले म्हणून त्यांनी 50 केलो. आमी रेट देंवयले. 100चे तुमी 50 केले. आणि परत इलेक्शन आयले. ही त्यांची सगळी नाटकं ही जी पळय आता हे 14 जुलैक जे पळय दाखयलेलें आसा WPI नेगेटिव्ह आणि नेगेटिव्ह दाखयलें ऑल लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपी गोष्ट. कित्याक फक्त असेंब्ली आणि पार्लिमेंट ह्यांचे ते चित्ता बाबा पार्लिमेंटात बोवाळ जावपाक नाका म्हणून. कित्याक लोक बोवाळ घालतलेच. खासदार सगळे लोक दे आर रिप्रेझेंटेड इन ईच अँड एवरी स्टेट. So naturally they will take up the issues of the common man, because it is not only affecting everyone. It's affecting the farmers, it is affecting the common man, it is affecting the businessmen, small businessmen, it is affecting everyone except the cronies of te श्रीमंत जात असा. आणि जनता 140 कोटी जनता भारताची ह्याचो मोदीजी विचार करना. हे फक्त विचार करता ते आपल्या थोड्या मित्रांचो आणि आपल्या थोड्या क्रोनीसचो. ते श्रीमंत जात असा आणि जनता भारतातली जनता आमची गोंयची भाजप सरकार बी तेच सेम त्यांचेच सरकार, डबल इंजिन सरकार. आम्ही सगळे गरीब जात असा. तुमकां नारळाचो विषय दिलेलो आसा. 6 रुपये खंय भाटकाराक मेळटा होलसेल रेटान विकता तेन्ना, आणि शेवटी नाल विकलं जाता 35 रुपये. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.